दिच्छानो आयज आमी आयल्या जेजूक आर्गां दिवंक, कित्याक ताणें आमची सोडवण केल्या. जीसस हॅज सेव्ड अस. तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो रोचनार, आनी आमकां ताणें सोडयल्यांत. सोयतानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयल्यांत, पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सोडयल्यांत. ताच्या रोगतान आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, देखून आमी ताका आर्गां दिवंक आयल्या. कोण एकलो मनीस खंय देवाशीन अशें मागता, लॉर्ड गिव मी एवरीथिंग सो दॅट आय मे एन्जॉय लायफ. सायबा सगलें दी म्हाका, कित्याक म्हजें जिवीत म्हाका एन्जॉय करूंक जाय, मोज मारूंक जाय म्हाका म्हज्या जिवितान. म्हाका सगलें एन्जॉय जावंक जाय, खुशाल जावंक सोदता हांव, तेकाच लागून सगलें दी म्हाका. लॉर्ड गिव मी एवरीथिंग सो दॅट आय मे एन्जॉय माय लायफ. आनी देव त्या मनशाक सांगता, बाबा I have given you life so that you may enjoy everything. हांवें तुका जिवीत दिलां की तुवें सगळ्या वस्तूंनी खुशाल जावं येता. जिवीत हांवें तुका दिलां. येदें व्हडलें देणें देवाचें. व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री आमी सोदता आमच्या जिवितान, पूण दर एक दीस जे आमी जियेता जावन आसा देवाचीच मिलाग्र आमकां. आनी ह्या अजापां खातीर, ह्या बरेपणा खातीर ह्या वेळार जेजूक आमी आर्गां दिवया. आर्गां तुका सुमया. आर्गां तुका सोमया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आता आनी सासना. आर्गां तुका सोमया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आता आनी सासना. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोगो चाक, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोचाक, तुवें म्हाका विंचलोय सासणाक सुखाक पावच्याक. तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या, म्हाका फावो न्हय, तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या, म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आता आनी सासना. आर्गां तुका सोमया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आता आनी सासना. खरेंच आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय, देवाक आमी दिन वासूंक जाय. We need to be grateful to Jesus for all that he does in our life. जाय तें तो बरें कोत्ता आमच्या जिवितान. तो आमकां सोडयता, तो आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां आदार दिता. जे भाशेन फिलिपकारांक बरयलेली चिटीन 4थ्या आवेसवरान 13वे वळीन, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 आमकां अशें वाचूंक मेवता, I can do all things through Christ who strengthens me. सगल्यो वस्तू म्हज्यान करूं येता जेजू क्रिस्ता उदेशी, कित्याक तो म्हाका बळ दिता. सगलें म्हजें बळ, सगली म्हजी घोटाय जेजू कडसून येता. All my strength comes from Jesus. सगलें तो म्हाका दिता, आपल्या बळान आमकां बोदता. He fills us with his strength. He fills us with his grace. मोगळे जेजू, हांव तुका आर्गां दिता, कित्याक तुजे शक्तीन तूं म्हाका बोदताय, म्हाका तूं आदार दिताय, बळ दिताय, कुरपा दिताय. तूं म्हाका केन्नाच सोडिनाय. तूं म्हजो रोचनार, तूं म्हजो धोनी, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो देव. तूं म्हजें खोडप, तूं नासतना कांयच जायना म्हजे लागीं करूंक. विदाउट यू लॉर्ड
I can do nothing. तुझे बगैर मागना जीवित ना मोल जेजू आनी पदवी तुझे बगैर मागना जीवित ना मोल जेजू आनी पदवी तुझे बगैर मागना जीवित ना मोल जेजू आनी पदवी तुझे बगैर मागना जीवित ना मोल जेजू आनी पदवी जेजू बगैर म्हाका जीवित ना. In the book of Psalms, chapter 56 verse 3 आमकां अशें वाचूंक मेवता. स्तोत्रकार अशें म्हणटा, when I am afraid I put my trust in you. जेन्ना म्हज्या जिवितान म्हाका भिरांत दिसता तेन्ना तुजेर म्हजो विस्वास हांव दवरता जेजू. खरेंच जेन्ना भियेता हांव जिवितान जेजू म्हजो हात घोट दवरता. जेजू म्हाका मरोंक सोडिना. तो आसा म्हज्या सांगाता. तो आसा म्हजे बराबर. He is always with me. हांवें ताका जायतो दुखयला जायत पूण तो सदांच म्हज्या सांगात आसा. तो म्हजो मोग. तो म्हजो जीव. तो म्हजो इश्ट. जेजू तो मोग जीवन अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो खबर सोडवणेचो. जेजू तो मोग जीवन अमृत जिविताचो तारक तूं आत्म्याचो खबर सोडवणेचो. Jesus is my lover. He is my God. He is my King. ताचेर फकत हांवें विस्वासूच दवरूंक जाय. तितलेंच केल्यार पुरो. जेजू आयज म्हजो विस्वास हांव तुजेर घालता. पवित्र आत्म्याची गरज आमकां. We need the Holy Spirit at this moment. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता. आपल्या धेण्यांनी आपल्या फळांनी आमकां बोधता. बापाची भुरगीं आमकां कोत्ता. या वेळार पवित्र आत्म्याक आमचे मोदे आमी येवकार दिवया. Let us welcome the Holy Spirit in our midst. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे कृपेन आमकां भोर राव तूं आमचे सोबे. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे कृपेन आमकां भोर राव तूं आमचे सोबे. तूं तें जिवें उदक सासनाक व्हांवती बुजवंडार आनी बुदिनार सगळेंच तूं चलोय. येवकार पवित्र आत्म्या
तुका आमचे मोदें तुजे कृपेन आमकां भोर राव तूं आमचे सोवें येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां भोर राव तूं आमचे सोवें तुजे शक्तीन आमकां भोर राव तूं आमचे सोवें. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या आमचेर देऊन ये. बापाची भुरगीं आमकां कोर तुजे जाणवायेन तुज्या मोगान तुजे समजिकायेन काळजीदारपणान भोक्तीपणान देव भिरांतीन आमकां भोर. बापाची भुरगीं आमकां कोर जेजूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर. ये पवित्र आत्म्या काम होली स्पिरिट. प्रितीच्यानो ह्या दिसा पासून आमी देवाक आर्गां दिता देवाक आमी दिन वाचता आनी आयज सर्वेस्पोर देव आमच्या जिवितान कितें तरी बरें करूंक सोदता. God wants to do something good in our life today. जेरेमियासाच्या पुस्तकान in the book of prophet Jeremiah chapter 29 verse 11 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बोरवाशान बोललोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. सर्वेस्पोर देव कितें म्हणटा? I have a plan for you today. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाची खेरीत येवजण आसा तुमच्या जिवितान आयच्या दिसा. कितें तरी बरें जेजू करूंक सोदता आयज. पूण जरी तर देवाचें बरेंपण तुमी अणभवूंक जाय जाल्यार देवाक तुमचें काळीज मन तुमी उक्तें करूंक जाय आनी देवाक तुमी आयती रावली जाल्यार कितें तरी बरें आयच्या दिसा जातलें. सोत मानतात तुमी? सोत मानतात तुमी? वय, कितें तरी बरें देव करतलोच. गॉड विल डेफिनेटली डू समथींग गूड इन युअर लायफ. तर मोगाच्यानो देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवया, मानून घेवया. घोडे आयज सकाळीं आमी उठल्या तेन्ना आमचे प्लॅन आसात आयच्या दिसा. प्लॅन आसा वय, आमी येवन हांगासर रितीरान वांटो घेतली, आमी घोडे बरे भाशेन देवाचें उतर आयकतलीं. घोडे मागीर घरा कडेन फोन करून तांचे कडेन उलोवंक जाय, कित्याक तांकां हुस्को जाता. तांकांय आमी बरें कितें सांगूंक जाय, कित्याक हो हुस्को आसा. जायते प्लॅन आसात आमच्या आयच्या दिसा. पूण देवाचो खेरीत प्लॅन आसा तो म्हणल्यार आमचें बरेंपण देवाक करूंक जाय. जें कितें आमी मागोंक आयल्या हांगासर देव आमकां फावो करूंक सोदता. मोगाच्यानो आमच्या जिवितान वयर सकल आसतलेंच, आसचें ना न्हय, पूण देव आमचो जाय तो मोग करता. गॉड लव्स अस व्हेरी मच. कोण एकलो मनीस खंय एका मेंटल हॉस्पिटलान गेलो, मेंटल हॉस्पिटलान पावले तुमी केन्ना तरी? सायकॅट्रीक वॉर्डान तो तेका घेवन वयता, खंय मेंटल हॉस्पिटलान घेवन वयता आनी हो मनीस वेता त्या डॉक्टरा बरोबर आनी थंयसर खंय एकलो मनीस थंयसर वण्टीचेर आपली तकली धाडायता आनी लुलू 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 म्हणटा. खंय कितें म्हणटा? लुलू म्हणटा खंय. आनी हय चात्ता डॉक्टरा कडेन तो लुलू लुलू कित्याक म्हणटा? आनी तो म्हणटा पळय, लुलू नांवाचें चेडूं आहाल्लें आनी त्या चेडवान ताका सोडून ताका फटयला. ताकाच लागून त्या चेडवाचो उगडास करून तो आपली तकली धाडायता आनी मातसो फुडें वेता, थंयसर आनी एकलो तकली धाडायता आनी तोय म्हणटा लुलू लुलू लुलू. आनी तो म्हणटा हेजें कितें जालां? तो म्हणटा हो मनीस लुलू कडेन काजार जालो. हो मनीस लुलू कडेन काजार जालो, लग्न जालो. म्हणटकूच तूं ते कडेन काजार जायना, तूं ते कडेन काजार जा. एकूच तें कोश्ट त्रास खुरी सगळ्यांच्या जिवितान आसाच, पूण आमी देवाचेर आमचो विश्वास दवरूंक जाय. म्हणटकूच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितान कसले त्रास आसूं, कसले कोश्ट आसूं, देवाचेर आमचो विश्वास आमी दवरुया. लेट अस कीप आवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड. फाटल्या दिसांनी बेजिमॅन जाल्लो न्हू, बेजिमॅन जाल्लो आनी आमी पाद्री भोंवताले. जायते कडेन हांव भोंवला बेजिमॅन्ताक. हांव वर्साच्या वर्साक म्हजें गांव चेंज करीत आसता. हे फावटीक हांव कुट्टोरेच्यान भोंवला, मागीर हांव तालिगांवच्यान भोंवला, नॉर्थाक हांव सालिगांव ते वाटेन गेलां, जायते कडेन हांव गेलो.
आनी जेन्ना आमी यादनीक बेजिमेंताक वेता वी गो फॉर हावस ब्लेसिंग तेन्ना जायत्या गांवांनी पद्दत आसा एक खुरीस दितात न्हू. त्या घरान तो मनीस वडील कोणूय भुरगें पासून खुरीस धरून रावता आनी आमी मागणें रोजार कोत्ता. पूण एका घरान हांव भितर सरलो तेन्ना एकलोच मनीस खुरीस धरूंक ना, आख्खी फामील थंयसर आयली आनी खुरीस धरून रावली. दुसऱ्या घरान वचून थंयसर जाल्यार तशेंच सगली फामील थंयसर येवन सगल्यांनी खुरीस धरून हे भाशेन मागणें रोजार केलें. बरें दिसलें म्हाका. द फॅमिली इज क्लिंगींग ऑन टू क्रायस्ट न्हू. म्हणटकूच कितलें ऑर्थाबरीत जाता खरेंच. जिवितान बरें येवं वायट येवं जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता, जेजूक आमी विस्वाशी रावता, आमी कांयच भिवपाचें ना. वी शूड नॉट बी अफ्रेड बिकॉज जीजस इज देर फॉर अस. जायते प्लॅन्स आसात आमचे, पूण देव म्हणटा आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. जायते प्लॅन आसात आमच्या खासगी जिविताक, प्लॅन आसा आमचे जायते न्हू. जायते आमकां करूंक जाय आमच्या जिवितान. कोडे थोड्यांक खंय थोडे पळोवंक नाहलोले गांव पळोवंक जाय, थोडीं आयज जाणां केरला आयल्यान, कोडे थोडीं वालंकाणी पावोंक ना थिंगा वचोंक जाय. वी हॅव गॉट पर्सनल प्लॅन्स. थोड्या भुरग्यांक गोडे शिकोन व्हडलीं मनशां ती जावंक सोदता, थोडीं जाणां स्विमींग शिकोंक सोदता, म्युजीक शिकोंक सोदता, थोडीं जाणां दोतोर आदवोगाद इंजिनियर जावंक सोदता, थोडीं जाणां गोडे फादर सिस्टरूय जावंक सोदता न्हू. वी हॅव पर्सनल प्लॅन्स. तेच भाशेन आमच्या घोराब्याक प्लॅन आसा, फॅमिली प्लॅन आसा. थोडीं जाणां इन्शुरन्स कोत्तात भुरग्यांच्या नांवान न्हू, LIC मागीर इन्वेस्ट कोत्तात भुरग्यांच्या नांवान. थोडीं जाणां म्हज्या फॅमिलीक घेवन हांव भायर वचोंक सोदता, गोडे UK आयर्लंड खंय म्हाका तांकां व्हरोंक जाय. वी हॅव प्लॅन्स फॉर फॅमिली. वी हॅव प्लॅन्स फॉर आर कम्युनिटी. आमच्या इगोजेन आमच्या गांवांत न्हू आमकां वोटींग करूंक जाय, बऱ्या मनशाक निवडून हाडूंक जाय. सो प्लॅन्स फॉर द चर्च गोडे आमकां इगोजेच्या एक्टिविटी इनवॉल्व जावंक जाय, जायते आमकां करूंक जाय. वी हॅव प्लॅन्स फॉर आवर लायफ, प्लॅन्स फॉर आवर फॅमिली. आमच्या पासत प्लॅन, फॅमिली पासत प्लॅन, इगोजे पासत प्लॅन, आमकां जायते प्लॅन आसा. आनी देवाचोय प्लॅन आमकां आसा, पूण देंवचारूय आमचो प्लॅन आसा. देंवचाराचोय येवजण आसा आमच्या जिविताक. द डेवल ऑल्सो हॅज अ प्लॅन फॉर यू. देंवचाराचोय प्लॅन आसा आमच्या जिविताक. आनी कितें तो देंवचाराचो प्लॅन? देंवचाराचो प्लॅन कितें? देवाची येवजण पिड्यार करूंक. ही जावन आसा देंवचाराची येवजण. द डेवल्स प्लॅन इज टू स्पॉयल गॉड्स प्लॅन. देंवचाराची येवजण म्हणजे देवाची येवजण पिड्यार करपाक, देवाची येवजणेची वाट लावपाक. जें कितें बरें देव तुका दिवंक सोदता तें पिड्यार करपाक हो जावन आसा सैतानाचो प्लॅन. आनी कित्याक लागून हो प्लॅन तो काडटा? कित्याक देंवचाराक आमची नाटकाय जाता, देंवचाराक आमची नोसाय जाता. कित्याक ताची जोडटी जालेली आहा आनी देंवचाराक जाय आपूण इफेर्नान पडला, तुमी सगल्यांनी म्हजे भाशेन इफेर्नान पडोंक जाय. जाल्यार देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो कित्याक रोचला? हांव देवाची रोचना पिड्यार कोत्तलो. हो जावन आसा देंवचाराचो प्लॅन. ही वॉन्ट्स टू स्पॉयल द प्लॅन ऑफ गॉड इन युअर लायफ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यानो आमकां भागिवून पेद्रू सांगता, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 8. कितें वाचूंक मेवता आमकां हांगासर? वय देव बरें करूं. फर्स्ट पीटर 5:8. चोतूर रावात, जागृत रावात, देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देंवचार एक शिवा भाशेन तो बोत आहा, कित्याक तो तुका गिरासूंक सोदता, तो गिरासूंक सोदता. तर मोगाच्यानो देंवचार बोत आहा कोण मेवता काय म्हणून पळोवपाक. आनी आमी घोट रावंक जाय. वी शूड रिमेन स्ट्रॉंग, वी शूड रिमेन फर्म. कोण एकी वस्तुरी खंय ती गेल्ली शॉपिंगाक वयता थोडीं जाणां न्हू, गेल्ली एका व्हडल्या मॉलान गेल्ली खंय शॉपिंग करूंक गेल्ली. ती एका भावार ती वस्तुरी आनी गरीब फामिलींतली. तिचो घरकार एकलो जोडटालो घरांत. गेली शॉपिंग करूंक आनी थंयसर शॉपिंग करता आसतना एक बरो विस्तीद तेणें देखलो, नायस ड्रेस. तेणें चिंतलें हो विस्तीद आपणाक घेवंक न्हू, नायस ड्रेस. पूण मॉल ताणें पयलें तेन्ना कितलेच ₹1000. म्हारग ड्रेस
ती चिंता म्हजो घरकार एकलो जोडटा घरान, आमची भुरगीं आहा आनी तूं म्हारग विस्तीद आपणाक घेत जाल्यार कशें जातलें, जावचें ना, आय कॅनॉट बाय दीस ड्रेस. पूण म्हणटा एक म्हज्यान तें ट्राय करून पळोवंक तरी जाता न्हू, मॉलान ड्रेसींग रूम आहा, वचोन चॅक करूंक जाता, तेजेर तरी बरें दिसतलें म्हाका. ती म्हणटा बरें, तो ड्रेस काडटा आनी ती वेता खंय ड्रेसींग रुमान व्हडलो आरसो आहा, आरशाच्या फुड्यान ती रावता आनी ड्रेस घालता, न्हेसता आनी बरें दिसता, लवली ड्रेस, नायस ड्रेस, आनी आपणाकूच बरी एप्रिशिएट करता थिंगा भितर रावन ड्रेसींग रुमान. आनी मागीर ती कितें करता, वेता आनी चिंता आतां ड्रेस कितकोन पोत्तून दवरपाचो, लायक जालें आपणाक, आपूण घेया, चल केन्ना आपूण घेना काय आपणाक घेवया. इतलो म्हारग ड्रेस ती पयशे फारीक करता आनी घेता तो ड्रेस आनी घरा येता. घरा येयल्या उपरांत तिचो घरकार तिच्या लागीं विचारता, आगो तूं इतलो म्हारग ड्रेस कित्याक घेवपाक गेले, तूं जाणा आपूण एकलो जोडटा घरान, हे पयशे पावना, त्याच पयशांचे तुका आनीक 3 ड्रेस येतले आहले आनी तो एक ड्रेस गेला तुवें त्या पयशान. आनी ती म्हणटा आपल्या मोगा, आपूण नोको म्हणटा, सोयतानान नाडलो आपणाक, डेवल टेम्पटेड मी, सोयताना आपणाक नाडला. आनी गो म्हणटा, आगो तुका सांगला हांवें, जेन्ना सोयतान नाडटा आमी कितें म्हणोंक जाय, म्हज्या फाटीक सोर सोयताना, गेट बिहायंड मी सेटन, जेजून म्हणलें ते भाशेन न्हू पेद्रूक, गेट बिहायंड मी सेटन, फाटी सोर सोयताना, तशें म्हणोंक जाय आहलें न्हू तुवें. आतां ती वस्तोरी म्हणटा म्हज्या घोवा हांवें म्हणलां ते भाशेन गेट बिहायंड मी सेटन म्हणून सांगलें, जाल्यार कशें ताळणेन पडलें तूं, आनी गेट बिहायंड मी सेटन म्हणोना फुडें सोयतान म्हाका म्हणोंक लागलो, आगो बाय विस्तीद फाटल्यान सावनूय बरो दिसता पळोवपाक, विस्तीद फाटल्यान सावनूय बरो दिसता पळोवपाक. ताळणी आतां तेन्ना हुंयचे वाटेन ही ताळणी येतली, कित्याक देंवचाराचो प्लॅन आहा तो देवाचो प्लान पिड्यार करूंक. द डेवल वॉन्ट्स टू स्पॉयल, जें कितें बरेंपण तुका दिवंक सोदता तें बरेंपण सोयतान पिड्यार करूंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां वाचतां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें, बरे भाशेन आयकात, फ्रॉम द बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्सेस 1 एंड फॉलोइंग. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें हें वाचप हांव तुमच्या फुड्यान वाचतां. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगल्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप चड शिड्डूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगल्या झाडांचीं फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. सोयतान कितें करता, खबर काडटा. आतां कितें म्हणटा, बागेंतल्या सगल्या झाडांचीं फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, ही तेजी पयली मिस्टेक. कित्याक जेन्ना देंवचार तुका ताळणेन घालता, देंवचारा कडेन केन्ना उलयनाका, नेवर हॅव अ कॉन्वर्सेशन विथ द डेवल. ओके, बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखा मदेकोत एक रूख आसा, ताच्या फळा विशीं देवान सांगलां, तुमी मोरनांक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खाय नाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, हें खरें न्हय, तुमी मोच्ची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरें जाणो. म्हणटकूच देंवचार कितें सांगता, देवान तुमकां सांगलां तें सारकें ना, देवान तुमकां फटयल्यात, कित्याक तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवाक जालेले नाका, तेकाच लागून देवान सांगलां तें फळ खायनाकात म्हणून. म्हणटकूच बायलेचे भितर एक आशा जाली. आनी मागीर कितें घडटा, म्हणटूच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाण वाय जोडून घेवंक भुलोवपी अशें बायलेक दिसलें. आतां बायल पळयता त्या फळाक, कितलें बरें दिसता तें फळ, आनी हेर सगलीं फळां सोडून त्या फळाचेरूच तिची नदर वेता. तिणें तें फळ खेलें, तें काडलें, सॉरी, तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. शी टूक इट एंड शी एट इट. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगडीं आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत ताणीं अंजिराच्या झाडाचीं पानां शिंवलीं आनी बेडाक बांदूंक पेंगटा रुमाल केले.
पळयात सैतान कसो देवाचो प्लान पिड्यार कोत्ता पळय तो. जायते फावटी आमी देंवचाराचें आयकता, सैतानाचें आयकता, आनी जी देवाची येवजण आसा आमच्या जिवितान ती देवाची येवजण आमी पिड्यार कोत्ता. वी स्पॉयल द प्लॅन ऑफ गॉड इन आवर लायफ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यानो आयज देंवचार जायत्या भासांनी आमकां नाडटा, आमकां फटयता जायत्या भासांनी, आनी आमकां बागिवून जुआंव सांगता. बागिवून जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेवता. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10, 10वो आवेसवर 10वी ओळ कितें म्हणटा? व्हेरी गुड. द इवल वन कम्स टू स्टील, किल अँड डिस्ट्रॉय. जो सैतान येता, देंवचार येता, तो कित्याक लागून येता? 3 कारणांक लागून. कित्याक लागून? चोरूंक येता, जिवेशी मारूंक येता, आनी नाश करूंक येता, इदवास करूंक येता. देंवचार तुज्या जिवितान येता ह्याच कारणाक लागून. तुजें बरें करूंक तो येना, तो येता तुजें चोरूंक. कितें चोरूंक? तुजे भितर देवाची खुशालकाय पळय आहा, जें कितें बरेंपण पळय आहा तें चोरूंक देंवचार येता. आनी जिवेशी मारूंक येता, तुज्या आत्म्याक मारूंक तो येता. तुका घोडये जीव हा भायर, पूण तुजें कुशेंच तो काबार कोत्ता भितरल्यान, जिवेशी मारता आनी इदवास कोत्ता, नाश कोत्ता. ही इज डिस्ट्रॉयींग. देंवचार पयलो तुका एटॅक कोत्ता, मागीर तुज्या फॅमिलीची वाट लायता. पातक करूंक तुका तो तुज्या मनान घालता आनी तुजें जिवीत तो काबार कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचे हात वयर उबारून आमी देवाक आर्गां दिवया. देवान जायतें आमच्या जिवितान बरें केलां. सैतान इतलो आमकां नाडटा, तरी पूण देव आमचो मोग करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ्या हातान म्हजो हात, जेजू घालता. तुका तेंकून विस्वासान जेजू दोता. तुझे बोरी उंच दोंगर काडून चोडटा. तुझ्या उतरांक पाळो दिवन दोर्यार चोलता. तुझी गोठाय म्हाका दी, झुजाक वेता. दुस्मान मोचे भिरांकून म्हाका भिरांत ना. तुजो कुरिचो बारो जेजू येता. तुजो पाटलाव सोरांका जेजू मोजे तुजो आत्मो म्हाका दी,
तुझो गोवाया तुझ्या मोगाळ बापाशी जेजू म्हाका जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमचो सोमी, जेजू आमचो राय, जेजू आमचो देव. आनी ह्या वेळार तो सांतिस्मान आमचे मोदें हाजीर आसा. ताका आमी नमस्कार करूया, ताचे मुखार आमी सोरपोटया. कितलो आमचो मोग तो कोत्ता. ही लव्स अस सो मच. We thank you, Jesus. आयज तूं आमचे मोदें आसाय देखून कितली म्हूण आमी सुभागी जेजू. आर्गां आनी मोहिमा तुका दिता हांव, वाक काणटा हांव तुका जेजू. We worship you, Lord Jesus, in the blessed sacrament. तूं आमचो सोडवणार, तूं आमकां सोडयता. पातकांतलें गुलामपण तूं आमचे कडचें पयस कोत्ता. जायते पावटी तुजी दया आमकां समजना. वी डोंट अंडरस्टँड युअर मर्सी. पूण जेजू तूं सदांच आमचे वाटेन आसाय. आमचें तूं बरें चिंताय, आमकां तूं सोडयताय. जे भाशेन इसायासाच्या पुस्तकान Isaiah chapter 55 verse 8 हांगासर जेजू आमकां तुजो थाळो आयकोता आमी. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, declares the Lord. सोर्वेस्पोर्दियो म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. जेजू जायत्यो वस्तू आमकां समजना, आमची चिंतना दुसरेच भाशेन. तरी पूण जेजू तूं आमकां सुटका दिता, तूं आमकां सोडयता. सगळें आमचें गुलामपण जेजू आमी तुजे आदीन कोत्ता. जायते तरेचें गुलामपणान आमी बुडल्या जेजू. तुजी सुटका आमकां दी. सेट अस फ्री, लॉर्ड जीसस, फ्रॉम ऑल स्लेवरी. तुजें जोयत आमकां दी जेजू. तुजी सुटका आमकां फावो कर जेजू. सैतानाची सगळी पदवी मोडून उडय जेजू. तूं साक्रामेंतान आसाय, पवित्र साक्रामेंतान आसाय. तुजेर आमी पात येता. वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड एंड वी नो, आमी जाणाव तूं आमकां सोडयतलो म्हूण. आमकां बोरवासो आसा, आमकां भावार्थ आसा. तुज्या नांवान आमकां सोडवण मेळटा. तुज्या नांवान आमकां शांती मेळटा. तुज्या नांवान मोगळे जेजू आमचें गुलामपण पयस जाता, आमचें पातोक पयस जाता. जेजू आर्गां आमी दिता तुका. थँक यू लॉर्ड जीसस फॉर सेटिंग अस फ्री. जेजूच्या त्याच नांवान, जेजूच्या त्याच नांवान जोय आमकां जोयत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्याच नांवान, जेजूच्या त्याच नांवान देंवचार पळोवन वेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान ओय आमकां जोयत मेळटा. जेजूच्या त्या रोगतान, जेजूच्या त्या रोगतान ओय आमकां जोयत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्याच रोगतान, जेजूच्या त्याच रोगतान देंवचार पळोवन वेता. ताच्या रोगतान उबी रावल्यार कोणाच्यानूच आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र रोगतान ओय आमकां जोयत मेळटा.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. We have the victory. Oy amka zoit melta. मोगळे जेजू जेन्ना ह्या वेळार तुजे आदीन आमी आसां, सगळें आमचें जिवीत, सगळी आमची भिरांत, सगळो आमचो आकांत आमी तुजेर घालता. तुका आमी उबारता. जे भाशेन आमकां भाग्यवन पेद्रू सांगता आपले पयले चिटीन 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your anxiety unto him for he cares for you. जेजू तुका आमचें पडलेलें आसा, तो आमचें बरें चिंताय देखून सगळें आमचें जिवीत आमी तुका उबारता. सगळी आमची भिरांत, सगळो आमचो आकांत, जें कितें आमचे भितर आसा, सगळें जेजू आमी तुजे आदीन कोत्ता. आनी आमी जाणाव तुका आमचें पडलेलें आसा म्हूण, तुका आमचें बरें जालेलें जाय म्हणून. आनी जेजू हे आमचे जिविताचेर तूं तुजी नदर घाल. आमच्या जिवितांत सगळें बरें तूं कर जेजू. वी बिलोंग टू यू लॉर्ड जीसस. We surrender our lives to you. We surrender to you. आमी तुकाच उबारता आमचें जिवीत. सगळें जेजू तुज्या आदीन आमी कोत्ता. तुजी सोडवण आमकां फावो कर. थोड्योच घडयो मौनपणी आमी सारता जेजू तुजे मुखार. These few moments, Lord Jesus, we spend it before you. जेजू आमच्या सुम्या, जेजू आमच्या सोडवणदारा, कितली आमी सुभागी हो वेळ तुजे उजीर आमी सारूंक. कितली म्हूण आमी सुभागी. ह्यो थोड्योचश्यो घडयो तुजे मुखार आमकां मेळूंक. मोगाळ सुम्या, आमच्या मोदें राव, आमचे मोदें राव. तुजो आधार आमकां दी. वायट विघ्नांतली आमकां राख, आमकां सांबाळ. तुजी गरज आमकां. वी नीड यू एट एवरी मोमेंट लॉर्ड जीसस. वी नीड यू एट एवरी मोमेंट. आनी ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता जेजूस. वी प्रिपेर आवरसेल्व्स टू रिसीव युअर ब्लेसिंग.